मोगाच्या भावा भयणीनो, शुभ वर्तमानांत जेजू आमी पृथ्वीचें मीठ तसोच संवसार उजवाड म्हणून सांगता. आमी जाणा की आदल्या काळार जेन्ना फ्रीज नासले, कसले नासले, आमी आमचें जेवण कशें जावन आमी तें मिठा मारताले. नाजाल्यार तें जेवण जायत, नुस्तें कितें जाय, मांस जायत, पिड्यार जातालें. आनी मिठा मारल्यार तें जेवण बरें उरतालें, पिड्यार जायनासलें. तशेंच आतां आदल्या काळारूय मीठ आमी जेवणाक घालता, कित्याक मीठ एक भाशेन आमच्या जेवणाक रूच हाडटा. तशें आदल्या काळार जुदे लोक, रोमान लोक मीठ देवाक भेटयतालेत. मीठ एक शुद्ध वस्त आसली. म्हणजे मीठ एक भाशेन जेवणाक जायत, लोकांक जायत रूच हाडटा, रूच दिता जेवणाक. तसोच उजवाड काळोख पयस करता एके भाशेन. तशेंच उजवाड आमकां रस्तो दाखयता, बरो रस्तो दाखयता. जेजू म्हणटा आमी सगळे संवसार पृथ्वीचें मीठ, तशेंच आमी संवसार उजवाड. अशें म्हणून आमकां कितें सांगता थंय? तो म्हणटा जर आमचें जिवीत देवाच्या तोतरपणान विचारल्यार, आमी बऱ्यो कोडणी केल्यार, बरीं उतरां उलयल्यार, आमी एके भाशेन दुसऱ्या जिवितांत खुशालकाय हाडटा. तशेंच जे लोक काळोखान आसतात, आमचें बरें जिवीत पळोवन, आमचें उजवाड पळोवन त्या जिविताक एक सूट येता. आज खास आमी आमच्या जिवितांत नदर मारुया आनी विचार करुया, आमी खरे क्रिस्तांव न्हू. आमी म्हणटा आमी खरे क्रिस्तांव, पूण आमचे कोडण्यो कसल्यो आहात, आमचीं उतरां कसलीं आहात. जर आमचीं उतरां बरीं नात, कोडण्यो बऱ्यो नात, आमी म्हाका दिसता आमी फकत नांवान क्रिस्तांव. आज खास आमी आमची नियाळ करून आमी पृथ्वीचें मीठ जावंक, तशेंच संवसार उजवाड जावंक हाजी आमी खास देवा लागीं मागुया. जसो आंतोन जालो मिशनार, दोन परगोटणार, आनी लोक आतां उलो मारतात, कित्याक तो आसलो संवसाराचो उजवाड आनी पृथ्वीचें मीठ.